नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या विशीं जाल्लो वाद आनी शिवाजी महाराजां सारक्या व्यक्तिमत्वाची जेन्ना दखल घेवपाची आसता तेन्ना केन्ना केन्ना ताका धर्मीक स्वरूप कित्याक येता आनी हें स्वरूप येवप बरोबर काय चुकीचें. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयले आसात कलंगूटचे आदले पंच सुदेश मयेकर. सुदेश वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे दोतोर आनी सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे सोशल एक्टिविस्ट. आज हांव तांकां खंयच्याच पक्षाचो म्हणयारो बी म्हणना, कारण ते हांगा एक सामाजीक कार्यकर्तो म्हूण आयल्यात, एक राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी म्हूण न्ही. ते प्रशांत बाब नायक. प्रशांत बाब वेलकम. सुदेश, हांव सुरवात तुजे कडच्यान करतां. कित्याक तुमकां इतलो राग आयलो आनी एक जो वाद चल्ला की एज फार एज द परमिशन इज कन्सर्न की ह्या पुतळ्याक कायदेशीर परमिशन नाशिल्ली म्हणून, ह्या मुद्द्याचेर तुम्ही जस्टिफिकेशन कितें दितात? हो विशय जो श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कलंगुटान आयचो आनी कालचो न्हू, म्हाका दिसता जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं हो विशय चालूच आसा. म्हाका उगडास आसा 3 वर्सां पयलीं 19 फेब्रुवारीक 2020 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन थंय रॅली हाडयल्ली गेली. हें आख्ख्या गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा की रॅली ती हाडयली म्हणून. आतां तेज्या उपरांत जे शिवप्रेमी आहा जावं शिवस्वराज्य कलंगूट जी कमिटी आहा तेंच्यांनी हो लढो चालूच धरलो. चालू धरून धरून आयज खंय तरी 2023 3 तारखेक जुनाचे तो महाराज थंय इन्स्टॉल जालो. तेज्या उपरांत सगळें बरें जालें. 6 तारखेक बरें उक्तावण जालें आनी 6 तारखे उपरांत पंचायत सरपंच जोदफ सिक्वेरा 19 तारखेक जुनाचे एक लेटर काडटा की 10 दिसांनी महाराज काडचो नाल्यार आपूण काडटा. परमिशन जर तूं प्रमोद उलोवंक गेलय जाल्यार शिवस्वराज्य कमिटी लेटरूय हाडला हांवें. ह्या लेटरार सप्टेंबर 2022 29 सप्टेंबर 2022 NOC टू इन्स्टॉल श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू नियर पुलीस स्टेशन सर्कल हे पद्यान दिल्लें. आनी म्हाका जाणवता की हे विशय मिटिंगेनूय गेल्लो ऑक्टोबराचे. तेज्या उपरांत कमिटीक पंचायतीन कांयच कळोवंक ना. म्हाका दिसता जर तर तेन्नाच सरपंचान कितें कळयल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. तुम्ही म्हणटा NOC आशिल्ली तुमचे कडेन. NOC इट इज डीम्ड. कायदो सांगता विदीन 1 मंथ इफ यू डोंट रिप्लाय फॉर एनीथिंग वॉट आय हॅव गिवन इट इज डीम्ड दॅट यू डोंट हॅव एनी ऑब्जेक्शन. तुम्ही त्या तत्वाचेर मुखार गेले. हय. प्रशांत बाब, बिफोर गोईंग इनटू द डिटेल्स ऑफ अदर डिटेल्स, तुम्ही या वादा कडेन कशें पळयता? प्रमोद बाब, तुवें पयलें बाब सुदेशाची वळख शिवप्रेमी म्हण केली आनी आमची वेगळे तरेन केली. म्हाका दिसता हांगा 3 जाण आहा ते शिवप्रेमी. कित्याक शिवाजी महाराजाचें राज्य अशें आशिल्लें खंय कसलोच भेदाभेद नाशिल्लो, कसलोच उंच नीच अशें कसलोच भेद नाशिल्लो आनी सगळ्यांक सर्वसमावेशक असो राजा जेका छत्रपती शिवाजी महाराज. तर म्हाका दिसता की हांगा शिवप्रेमी आमी सगळेच आनी शिवाजी महाराजान जी तत्वां राबयली, ज्या तरेन राज्य केलें तें सगळ्यांक भावता. आतां कितें जालां की जे अशे आमचे महापुरुश जावन गेले आमच्या देशा भितर, तांकां तांचो हक्क आपणा कडेनच घेवपाची एक स्पर्धा अशी सुरू जाल्ली अशी सगळे कडेन दिसता. म्हाका दिसता की सगळ्यांकच तो एक रायट आसा सगळ्यांक की बाबा हे सगळे महापुरुश हे आपापले म्हणपाचे. आतां प्रत्येक जाण वेगवेगळे तरेन ते महापुरुश आपले म्हणटात. थोडे जाण ते दीस मनयतात, थोडे जाण रॅली काडटात, थोडे जाण ताजो पुतळो बसयतात. आतां सुदेशान ज्या तरेन सांगलें की तांणी लेटर केल्लें सप्टेंबराक, पंचायतीन कांय उत्तर दिवना तांकां. जी जागा आहा ती सर्कल, जी खंयच कोणा आडकाठी येना. म्हाका दिसता कलंगूट भितर जितल्यो इलिगलिटी आसात ताजे पेक्षा ही कांयच न्ही. जर तांणी जरी इलिगल म्हणटा जर जायत जाल्यार सुद्दां कलंगूटच्यो इलिगलिटी जर पळयल्यो जाल्यार ही इलिगलिटी जर म्हणली जर जायत जाल्यार ही कांयच न्ही. म्हाका दिसता तांणी मेजर इलिगलिटी ज्यो कलंगूट भितर आहात त्यो पयलीं पळोवपा जाय आनी मागीर अशा गजाली कडेन लक्ष दिवप. ओके दोतोर, तुमी ह्यो आयकल्यो इनिशियल ओपनिंग कमेंट्स आयकले. तुमकां हाजेर कितें दिसता? कारण एक वटेच्यान खंय तरी 2 आर्ग्युमेंट्स जातात. एक लिगॅलिटीज आर्ग्युमेंट, दुसरो त्या दीस जमाव जालो, जमावान घोशणो दिल्यो आनी सरपंचाक माफी मागपा लायली, हें कितली बरोबर हाजेरूय तुगेली चर्चा जाता. तुम्ही ह्या एकूण वादा कडेन कशें पळयता? प्रमोद, हांव मातसो आय वूड लायक टू गो अ लिटल डीपर इन टू दीस. हांव फक्त
आतां हें सुदेश मायेकर किंवा जोझफ सिक्वेरा, मायकल लोबो, प्रमोद सावंत, this is it doesn't do any kind of justice to Shivaji Maharaj's ideals. The main point आमी विचारपा जाय पळय तो हो सरकार बीजेपीचो, मुख्यमंत्री बीजेपीचो, आमदार जो आसा मायकल लोबो तो बीजेपीचो आनी सरपंच जो आसा पळय तो जोझफ सिक्वेरा बीजेपीचो. आतां हो वाद आसा पळय तो हांगा पर्यंत पावपाक कोणें म्हणून permission दिलें to actually have to provoke the Shiv Premis to come out on the streets. There was absolutely no need, unless one of them, one of these three, is actually in the opposition and not with the BJP. So तो पयली एक मुद्दो. दुसरें म्हणल्यार म्हाका ताज्या फुडें आनी एक जो प्रश्न आसा पळय तो, आनी तो हांवें आज बरयला पळय तें म्हाज्या ब्लॉगाचेर. हो राग जो येता पळय तो दोन तरेचो, गोंयभर एक दोन तरेचे लोक असतात. एक म्हणल्यार हू सी गोवा एज दीस लिटल आयलंड कंप्लिटली विच वॉज अंडर द पोर्चुगीज रूल आनी आमचें गोंयकारपण एंड वॉट एवर. दॅट गोंयकारपण इज अ लिटल डिफरंट. तें मातशें कितें म्हणटात पळय तें इट हॅज गॉट दॅट लिटल बीट ऑफ अ पोर्चुगीज इन्फ्लुअन्स. सो जॅक सिक्वेरा, युनीक, पोल ओपिनियन पोल, आमची आयडेंटिटी आनी कितें. आनी दुसरोच गोंय आसा पळय तो, एंड दॅट इज रिफ्लेक्टेड इन युअर कोंकणी मराठी एजिटेशन इन अ व्हेरी व्हेरी सिग्निफिकंट वे. दुसरें जें गोंय आसा पळय तें, दे लूक एट गोवा थ्रू द प्रिझम ऑफ द फायटर्स हू रेजिस्टेड द पोर्चुगीज रूल फॉर 450 years. So basically a Sudesh Mayekar or whichever Shiv Premi who comes out looks at Shivaji Maharaj and looks at Sambhaji Maharaj as people who resisted the Portuguese invasion. Successfully, unsuccessfully is a different story. But who resisted it. And so therefore they are heroes for them. They are not just heroes, they are almost demigods for them. And to then, therefore to suggest from someone like Joseph Sequeira, who, as Prashant has pointed out, इतल्यो illegalities चलता कलंगूट की कलंगूट वळखप कठीण जालें सारकें. So someone like Joseph Sequeira, a man like Joseph Sequeira, who allows all these illegalities, or Michael Lobo, who allows all illegalities, or Pramod Sawant, who turns a blind eye to all these illegalities, to actually come and decide to demolish the statue, at least have an argument, have a debate with the Shiv Premis, see what is the solution that can come, but actually pass an order that you're going to demolish a statue that has already been installed, has, I think, enraged not about the statue, but the fact that you don't have respect for Shivaji Maharaj. So what I think needs to be done is गोंयभर ते दोन इतिहास आहा पळय ते, एक जो पुर्तुगेजीचो इतिहास आसा पळय तो, and that is a history that is always spoken about globally. Goa is known as the Rome of the East and Pearl of the Orient and कितें. ती एक हिस्ट्री, ती खरी. There is some amount of beauty to that, there's some amount of charm to that. But also this history is very, very important, that has to be highlighted. The history of the resistance against the Portuguese colonial rule. ओके, हांव ह्या मुद्द्याचेर परत येता, बट ताचे पयलीं सुदेश एक गजाल जो दोतोरान मुद्दो काडलो तो, हो वाद इतलो कित्याक वाडलो आनी हाका जबाबदार कोण? कारण ताणें एक बरो मुद्दो काडलो, सरपंच सत्ताधारी पक्षाचो, आमदार सत्ताधारी पक्षाचो, राज्य तुगेलें त्याच पक्षाचें, मागीर तुमचें इतलें चडार पडलें कित्याक? प्रमोद पळय, हय, जरी तर काँग्रेस सरकार भितर नासलो न्हू, शिवप्रेमी थंय छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू इन्स्टॉल करपाचें. हांगा राजकारण खंयच ना. खुबशे जे राजकारण करपी आहात ते उलयता की हांगा राजकारण आहा म्हणून. आनी म्हाका दिसता की जो हो लढो शिव स्वराज्य कमिटी कालांगूट हेंच्यांनी जो फुडें येलो तो म्हाका आजुनूय उगडा आसा की ते कालांगूट टिंटो सर्कल हा थंय घालूंक सोदताले. थंयसर आमकांय पडटा की वी आर लिव्हिंग इन ऑल कम्युनिटी हार्मनी आनी आमकां खंयच हार्मनी डिस्टर्ब करपाची ना म्हणून तेंच्यांनी एक बरें डिसिजन घेतलें कमिटीन की तो स्टॅच्यू महाराजांचो पुलीस स्टेशना कडेन येवचो. आनी स्टॅच्यू थंय येवन तांकां दिसलें की थंय कोणाक त्रास जावचो ना. कित्याक सांग, थंयसर रस्तोय व्हडलो आहा, GSITCन बरें काम करून थंय ट्रॅफीक आयलंडूय केल्लें आहा आनी महाराज आयज ट्रॅफीक आयलंडा भितर आसा. ताका लागून ब्लेम करपाचें, तो तुवें क्वेश्चन विचारलें पळय तो, 3 तारखेक जर महाराज बसता
आनी सरपंच जर 19 तारखेक काडपाची नोटीस धाडटा जाल्यार ही एक नॉर्मल मनीस ज्या मनशाक हो विशय खबर आहा तो सांगतलो की दीस काल जे पयर कितें जालें कालांगूट जोझफ सिक्वेरा सरपंच ऑफ कालांगूट हॅज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. तूं म्हणटा एकूच मनीस जबाबदार. एकूच मनीस जबाबदार कित्याक पूण सुदेश तेंच हांव तुका विचारपाक सोदतां. यू नो आय डिसएग्री विथ दिस होल आर्ग्युमेंट ऑफ युअर्स की शिवाजीचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो घातलो की कॉम्युनल हार्मनी शूड बी डिस्टर्ब्ड. छत्रपती शिवाजी महाराज इज ऑफ एवरीबडी. छत्रपती शिवाजी महाराज इज नॉट ऑफ जस्ट शिव प्रेमीज ऑर ऑफ हिंदूज. एक दुसरें म्हणल्यार म्हाका एक तुमकां प्रश्न विचारपाक सोदतां हांव की जोझफ सिक्वेराक इतली पाकां कशीं फुल्लीं की ताणें डिमॉलिशन ऑर्डर काडली. ऑर्डर कशी रिस्पॉन्ड टू दॅट आय विल गो टू प्रशांत बाब. दिस इज व्हॉट आय वांट टू नो. पाकां फुटपाक ही इज देर इन द पंचायत फॉर लास्ट 30 years. करेक्ट. तो कसो कितें तो आख्या कालांगूटच्या लोकांक खबर आहा. तो आपूण ओन डिसिजनां कशी घेता जर आपूण कितें करता सगळ्या लोकांक खबर आहा. आयज जर तेणी डिसिजन घेतलें म्हाका दिसना खंयच्याच वॉर्ड मेंबराक तेणी विचारला. म्हाजी आई वॉर्ड मेंबर आहा हांवें आईक विचारलें तुका विचारला ती म्हणून आपल्याक काय खबरच नासलें कितें रेजोल्युशन घेतलां म्हणून. आनी कायदेशीर जर तो करूंक गेलो जाल्यार तेणी कोणाकूच फतवा काडूंक जायना की 10 दिसांनी काड. तें काय प्रोसिजर आसा. हांव फक्त विचारपाक सोदतां की ताका पाकां कशी फुल्ली पळय ती तो बीजेपी दोतोर म्हणटा की तातूंत भितर सरकार तांचे आसतना जोसेफान सगळें ऑन इज ओन केलें काय म्हणटा. हांव सांगता जोझफान ऑन इज ओन केला. ऑन इज ओन केला. जोझफाक विचारपाची गरज तूं सरकाराक क्लीन चिट दिता. तूं सरकाराक क्लीन चिट दिता. तो सुदेश तूं म्हणपाक सोदता की कालांगूट इज एन इंडिपेंडंट रिपब्लीक टुडे. That is what it is. He thinks it's a separate province. That is the reason he's doing it. Okay. And he is the prince of बरें Kalangut. हांव ऑन दॅट नोट आय विल गो टू प्रशांत बाब. प्रशांत बाब तुम्ही बरें हसता तें आयकून तुमकां दिसता हातूंत भितर राजकारण ना. पळय एक हांव सुदेशाल्यो ज्यो भावना आसात आनी तुमच्या शिवप्रेमीच्यो ज्यो भावना आसात ताजे बद्दल कांयच उलयना कित्याक प्रत्येकाक आपल्या भावना जोपासपाचो प्रत्येकाक अधिकार आसा. पूण प्रमोद ह्या दिसां भितर मरे एक संपूर्ण देशा भितर अशी एक हें आयला की खंयचें निमित्त काडपाचें आनी खंयच्याय तरी धर्मा तेकोवपाचें अशे तरेचें. सुदेश हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर रायट इन द बिगिनींग की तशें कांय ना म्हण. पूण म्हाका दिसता की अशा आंदोलनाचो फायदो लास्टाक अशे कांय लोक घेतात की ताका धार्मीक रंग दितात. हांव रायट इन द बिगिनींग सांगलां की शिवाजी महाराज हो कोणच एकटो धर्म ओन करना. शिवाजी महाराजाचे अंगरक्षक कोण आशिल्ले. शिवाजी महाराजाच्या टिमी भितर मुसलमान सोल्जर्स कितले आशिल्ले हें आमी वाचलां. कित्याक आमी शिवाजी महाराज सारको वाचलो ना. शिवाजी महाराज जर तुमी शिवाजी महाराज इन भीमनगर मोहल्ला शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला एक फामाद नाटक आशिल्लें आनी तें नाटक जर पळयलें जायत जाल्यार शिवाजी कोड हें सगळ्यांक सारके तरेन कळटलें. पूण म्हाका आतां पळय खंयच्याय गजालीक आतां पयर एक पुस्तकाचेर कितें तरी म्हणलें की गणपतीच्यो काय कोणाले तरी 4 लायन्यो आनी क्रिस्मसाच्यो 10 लायनी बरयला 12 लायनी किती लायनी बरयला तेच पुस्तक तांणी मराठीन पळोवपाक आशिल्लें. मराठीनय बी सेम पुस्तक आसा कोंकणी आहा तशें मराठी बी आसा. पूण आज काल अशी एक आमचे भितर एक अशी प्रवृत्ती येवपाक लागला की प्रत्येक गजाल व्हरप आनी धर्मा तेकोवप आनी तेजे नंतर आपल्यान व्हडलो आकांड ताटाव करप ताजे दृश्टीन. ओके हांव ह्या हाजेर दोतोर मानवता. दोतोर आज तुमी बरयतना हांव प्रशांत वोजोच मुद्दो फुडें व्हरता. तुमी आज तुमच्या ब्लॉगा भितर एक बरो मुद्दो मांडला व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुमी म्हळ्यार की तुमी जे 2 तरेची गोंय सांगली आज तुमी जे 2 तरेची गोंय एक्सप्लेन केल्यात आनी तातूंत भितर तुमी एक म्हळा की पोर्तुगीजांचे हांगा इतली वर्सां राज्य आसून ज्यो कांय खाणा खुणो तयार जाल्यो कल्चर आसूं कुझीन आसूं बाकीची सगळी गजाली तुमी म्हळा की ताका कोणूच तुगेलो आज विरोध करना किंवा कोणूच ते कितें काडून उडोवया म्हणना. बट एट द सेम टायम तुमी हे म्हळ्या की एज फार एज द कोलोनियलिझम इज कन्सर्न ऑर पोर्तुगीज रूल इज कन्सर्न नोबडी शूड एंगेज इन टू अ डिबेट that whether it was merciful, whether it was kind. Absolutely. What are you trying to say by saying this? I am trying to say that 450 years you were under a brutal colonial rule which was racist, which was violent and which destroyed the indigenous, at least which tried to destroy the indigenous culture of this state. There is no doubt about it. And Hindu जावं पूण एलीट हिंदू एलीट जावं आनी क्रिस्तांव एलीट जावन गोंयचे ताणें फायदो घेतलो हे 450 वर्सां. सगळी जमीन जी आसा पळय ती तांच्या नांवान आसा. जावं हिंदू एलीट कास्ट नांव काडना पूण हिंदू एलीट आनी क्रिस्तांव एलीट. एलीट इज
हाणी फायदो घेवन 450 वर्सां तू सगळी जमीन काड मरे. आणि कोण कोण विकता हें जमीन? हे विकतात पळय ते एलिटूच विकतात भायल्या लोकांक, आणि मागीर म्हणटात की गोंय सेव्ह करात म्हणून. म्हाका येता म्हाज्या दोतोर कितें करता तूं गोंय तेच सांगता तुका गोंय सेव्ह कर म्हणून. हय. विकपाक पयलीं हे दिल्लीवाल्यांक, हय. आणि मागीर सेव्ह करपाक आमी खंयच्यान म्हणून सेव्ह. तूं जर जमीन विकता जाल्यार खंयच्यान आनी जमीन सेव्ह करपाक जातलें? ओके, ऑन दॅट सो ना हांव कितें म्हणपाक सोदतां, म्हाजो मुद्दो हांव कितें मांडपाक सोदतां, तुमी पोर्चुगीज कल्चर जी आसा पळय ती, वेदर इट्स द लँग्वेज, वेदर इट्स द म्युझिक, वेदर इट्स द क्विझीन, प्लीज सेलिब्रेट इट. इट इज अ पार्ट अँड इट इज अ पार्ट ऑफ एव्हरीवन, हिंदू, part of क्रिश्चन, history. मुस्लिम, It is a part of and it is a history now. part of everyone. It is a part of everyone in this state. पूण यू कॅनॉट डिफेंड द पोर्चुगीज रूल. म्हाका सांगनाका की पुर्तुगेजान अशें केलें, सती बॅन केली आनी काय. नो, दे केम फॉर देअर ओन इंटरेस्ट, दे केम फॉर देअर ओन थिंग. सो यू मस्ट सेलिब्रेट द पीपल हू रेजिस्टेड द पोर्चुगीज रूल. Okay. And one of the symbols of that resistance was not exactly Shivaji Maharaj in that big way as much as Sambhaji Maharaj. Yes, absolutely. So this is what you need to celebrate across all communities. This is nothing to do with Hindu, nothing to do with ऑन Christian, दॅट nothing पण to do हांव with Muslim. सुदेशा म्हळ्यार आता सुदेश जो प्रशांत बाबान मुद्दो काडलो दोतोरांनी आज टच केलो की शिवाजी महाराज जेन्ना आमी म्हणटात आणि आमी सगळे जाण आदरान तांकां छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटात, हांगा धर्म खंय येता? कारण प्रत्येक खेपेक हांवें खूब फावटी तुमकां उलयतना आयकलां की आमकां धार्मीक तणाव करपाचो ना. धर्म खंय येता? तू बारीक पयशी. हय, महाराज येयलो 3 तारखेक आणि 19 तारखेक लेटर येयलें. धर्म खंयच येयना. तशें प्रशांत बाबान म्हटलें, छत्रपती शिवाजी महाराज टूक ऑल द कम्युनिटीज टुगेदर अँड वॉक्ड. आनी तेजे जे कितें बरे संस्कार आहात ते आमी शिकपाची गरज आसा. आनी आयज जर तो पयर कलांगूट जो विशय जाला ते लेटर करूंक नासलें जाल्यार विशय जावपाचोच नासलो. म्हाका उगडास जाता मेच्या 3 तारखेक कोण तरी एक फितुरी येयलो आणि जोझफाक सांगलें अशें अशें जावपाचें आहा. जोझफ थंय गेलो JCBन वडो मारलो त्या ट्रॅफिक आयलँडाचेर. कसली गरज आसली? तें काम बंद जालें, पुलिशीन तें काम बंद केलें बिकॉज ही डिगींग द MDR. थंयच्यान तो तणाव वाडलो ना. हांव गेला कमिटीक घेवन जोझफा कडेन, ताका सांगलें सर ते कमिटीक घे आनी बस, 10 जाणांक वॉर्ड मेंबराक घे आनी बस, कितें आहा तें पंचायतीन बसून तूं रिजॉल्व कर इशू. तो म्हणालो आपूण पळयता मिटिंगेक घालचें पडटलें. तेच्या फुडें तांकां आफोंकूच ना. हांव म्हणटा तेंचें आयकोन तरी घे, ते कितें सांगूं सोदता तें. तेका लागून विशय हो व्हडलो जालो, पेटलो. हेका कारणीभूत तोच जालो ना. धार्मीक कित्याक? धार्मीक कोणूच करना. कोणूच करना. तूं म्हणटात जें कितें केलां तें सगळें जोसेफान केलां. जो जर इन्स्टिगेट करना जाल्यार लोक भायर सरना. ओके, प्रशांत बाब, ऑन दीस नोट आनी जो दोतोरान टच केल्लो मुद्दो की अकस्मात म्हाका ह्या फाटली हांव कांय दीस पळयता की गोंया भितर प्रत्येक गजाल ती मागीर पेडण्यां जाल्ले एक्सिडेंटा उपरांतचे वायलंट जावं, कलंगूटचो इन्सिडंट जावं, मागीर सावथाक मडगांव जाल्लो ते पंचावेले हल्ल्या उपरांत जाल्लो परत तणाव आसूं, कितें जाला गोंया भितर प्रशांत बाब तुमच्या मतान की गोंयकार इतलो अस्वस्थ जाला तो फक्त रस्त्यारच येना, आज वायलन्साची भाशा उलयता? 2 तरेचे आसा. आय डोंट रिलेट ऑल द इश्यूज. कित्याक पेडणेचो इन्सिडेंट आमी वेगळे तरेन पळोवपाक जाय. हांव अस्वस्थता म्हणटा. अस्वस्थता, कंटिन्युअस एक्सिडेंट जायत आहा थंय, कंटिन्युअस त्या लोकांक इतले त्रास भोगपाक पडलात आनी तातूंतल्यान उत्स्फूर्तपणान आयिल्ली ती प्रतिक्रिया तांगेली. पूण द अदर प्लेसीस न्ही, आतां सुदेशान सांगलें की थंय कांय धार्मीक नाशिल्ली म्हण. सुदेश, थंयच्या जे बाकीचे पेपरांत भितर बी जे रिपोर्ट आयले पळय तातूंत भितर कांय जाणांनी क्लियर कट तसो टोन घेतला, क्लियर कट त्या तरेच्यो भुमिका मांडला ताणें. म्हाका हाजेर आक्षेप आसा. शिवाजी महाराज तुमी एकटे ओन करनाका, तुमी सगळ्या ओन करपा दिया ताका. शिवाजी महाराज एकट्या कम्युनिटीचो न्ही, शिवाजी महाराज सगळ्यालो. पूण आज जे पळय एक व्हायलंट अशें रूप येता पळय, इट इज सामकें वायट तरेन. आनी निश्चितपणान म्हाका दिसता की हाजे फाटल्यान भितरल्यान खंयची तरी शक्ती डेफिनेटली कार्यरत आसात. ह्यो ओपन केन्ना दिसना. त्यो आमकां खबर आसा सगळे कडेन देशा भितर जें कितें जाता पळय तातूंत भितर कांय शक्ती भितरल्यान कार्यरत जातात आनी मागीर ते अशे तरेच्यो इन्सिडेंट जातात. या दोतोर, बट हांव तेच की वाय गोंयकार जनरली आमी ताका पीस लविंग म्हणटात, तो इतलो अस्वस्थ आज कित्याक जाला दोतोर? हाजे ह्या प्रश्नाचो जवाब इतलो सोंपो प्रशांत दिवपाक शकना, कित्याक सोशल एक्टिविस्ट म्हणून तुवें ताका इंट्रोड्यूस केला, पूण तो बेसिकली पॉलिटिशियन. पूण आन्सर इज सो सिंपल. दी आन्सर की हे वायलन्स चडटा, हे शिवप्रेमी तापल्या आनी कोण तापल्या, रस्त्यार येतात, हे येतात, बिकॉज बेसिकली इन दीस स्टेट फॉर द लास्ट गॉड नोज 20 years you don't have a Shiv Rajya, you don't have a Ram Rajya in this state. That is the problem.
आज जर शिवाजी महाराज आशिल्लो जाल्यार ओक्त आशिल्लो गोंय पळोवन हें राज्य चलता पळय तें. सो शिवप्रेमी जे आसात पळय ते हय ते जोझफ सिक्वेराचेर रागार आशिल्ले म्हणून पुतल्याचेर हात घातलो म्हणून ते भायर सरले, पूण तांचो खरो राग की देर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, there is desperation in this state, there is drug addiction in this state, there is no law and order in this state, and this state has gone to the dogs over the last 10-15 years and it is becoming worse. So हे फक्त शिवाजीचे नाव काढून फेटो घालून उलोवन भाशणां करून लोक पळयतात त्यांनी आणि मागीर शेवटेक हे तरणाटे जे आसात पळय ते रस्त्यार येतात आणि एक फावटी हे तरणाटे रस्त्यार आयले आणि खरेंच पेटले आणि सामकी तो राग सारको दिसलो जाल्यार हे सगळे आसात पळय ते अफजल खानाच्या भशेन धांवचे पडटले तांकां हांगाच्यान. हांव सुदेश त्याच मुद्द्याचेर विचारता की हो बरो मुद्दो आयलो की तुयी कलंगूट पंच मेंबर आशिल्लो, तुमचे घरांतले तर पंच मेंबर अजून आसा. अशें कितें जालां की इतली सगळी इल्लिगॅलिटी थंय जे चलतात त्यो तुमची पंचायतीक दिसनात पण ही इल्लिगॅलिटी दिसली. अशें कितें जालां? आणि सुदेश दुसरो मुद्दो तुमच्यान बाकीची इल्लिगॅलिटी कित्याक कम करपा जायना? शिवाजीची मूर्ती एक गोष्ट, पूण तुमी अशी लढाई करपाक सोदता की गोंयांत शिवराज्य येवपाचें म्हणून स्वराज्य येवपाचें म्हणून ताजेर लढाई आसा तुमची. पहिले जो प्रमोद उलयलो की इलिगॅलिटीज कर्टेल करपाक म्हाका दिसता जोझफ सिक्वेरा जेन्ना पंचायत इलेक्शनाक गेलो आपले पॅनल घेवन तेणी लोकांक सांगले की आपूण हें सगळें बंद करतलो. तेकाच लागून म्हाका दिसता तेजी पंचायत लोकांनी निवडून हाडली. पूण आतां जवळ जवळ एक वर्स एक 10-11 म्हयने जाल्या ही हॅज फेल्ड मिझरेबली टू कर्टेल दीस. म्हाका दिसता पंचायत तिच्या वाठारान इलिगॅलिटीज वाडल्या. मे बी तेणी तेजेर ब्लायंड आय दिला, मे बी वॉट्स एवर रिजन ही नोज बेटर. महाराजांचो प्रश्न हांवूय तेच चित्तां की इलिगॅलिटी इतल्यो वाडल्या तेजेर एक्ट करचे सांडून हो 10 दिसांनी बंद करचें म्हणटा. आतां डान्स बार जावं कितें स्पा कसले केल्ले इलिगॅलिटी चल्ल्या. डान्स बार चल्ल्या ते तर तुमचेच सगळे लोकप्रतिनिधी सांगतात थंय. तेंकां हांव म्हणटा कितें तेंकां तूं 10 दिसांनी बंद कर म्हणल्यार कित्याक धाडना? ना पूण तुमी कितें करता? तुमी आतां इतलो राग दाखयलो रस्त्यार. दोतोर म्हणटा की ह्या कारणाक रस्त्यार देवले तुम्ही ह्या बाकीची इल्लिगॅलिटी खातीर कित्याक रस्त्यार देवना? दोतोर सांग. आय रिमेंबर 6 months बॅक 3000 लोक पीसफूल प्रोटेस्ट केल्लो. कालांगूटचे सगळे 3000 लोक फ्रॉम जांबळेश्वर टेम्पल टू बागा अराउंड 4-5 किलोमीटर पीपल वॉक्ड. लोक फक्त एजिटेशन करू शकता. हे जे बंद करप हे पंचायतीचें काम. आतां काल जे लोक येयल्ले म्हाका दिसता काल 25% जर कालांगूटचो शिवप्रेमी आसा जाल्यार 75% सगळे गोंयचे लोक थंय येयले. कित्याक? महाराजाक चेर तेणी जे लेटर काडले तेका लागून. फक्त लेटरा खातीर हे सगळें प्रकरण घुवलें, नाल्यार एवरीथींग वॉज पीसफूल. ओके प्रशांत बाब म्हाका एक दिसता की हांणी म्हणलं पळय न्ही जोझेफा सगळी जे ब्लेम वता पळय ह्या लेटरा खातीर वचपाक जाय. पूण अदरवायज जोझेफ लास्ट टर्मान आशिल्लो न्ही पंचायतीक. लास्ट टर्म पंचायत दुसऱ्याले आशिल्ले. त्या वेळाचेर डान्स बार चलनाशिल्ली, त्या वेळाचेर बाकीचे धंदे इलिगल धंदे चलनाशिल्ले. सो ब्लेम एकटे जोझेफ आणि ताजी पंचायत मंडळाची म्हणतात इलिगॅलिटीक धर्म लागना, पॅनल लागना, पार्टी लागना, काय लागना. इलिगॅलिटी इज एब्सोल्युटली सामकी सेक्युलर जाल्या. प्रशांत बाब उलयता पंचायतीन इलिगॅलिटी चलताल्यो मान्य, तेका लागून जोझेफाची पंचायत येयली न्हू. तेणी सांगले आपण बंद करता म्हणून. परतून जर तर डान्स बारा 10 आसली आयज 16 जाल्या कशी? तुम्ही म्हणतात की तितली उरपा सोडून कमी जावपा सोडून ती संख्या वाडपा लागल्या. वाडप कशी ती? ओके हांव लास्ट फायनलात येता आनी प्रशांत बाबा तुमचे कडच्यान सुरवात करता. आयची ह्या घडयेक जेन्ना म्हाका सुद्दां आमी डेली ह्यो गजाली कवर करतात, आमचे रिपोर्टर त्या वोलटायल सिच्युएशना भितर फिल्डार आसतात, पेडण्यां जावं इवन दवर्ले जावं आनी कळंगूट जर पयर जालें. गोंयकाराक आज तुमी कितें सांगपाक सोदता त्या परिस्थिती भितर जेन्ना गोंय इतलें अस्वस्थ दिसता, गोंयकार इतलो अस्वस्थ दिसता आनी केन्ना केन्ना भंय दिसता की वेदर वी ओन्ली नीड अ स्पार्क फॉर दीस एंटायर सिच्युएशन टू बी कंप्लिटली कंबस्टिबल. प्रशांत बाब गोंयकाराक आज तुमी कितें सांगपाक सोदता? म्हाका दिसता एक वेळाचेर गोंयकार जसो हाजे पयलें ओपिनियन पोला वेळाचेर उठलो, तो कोंकणी चळवळी वेळाचेर उठलो,
तेन्नाय बी तो भयंकर व्हायलंट जाल्लो कोंकणी चळवळी वेळाचेर. तो विद्यार्थी संघटनेंतल्यान उठलो, सगळे कडच्यान उठलो. गोंयकार केन्ना तसो थंड म्हळ्यार कितें, जेन्ना जेन्ना ताचेर अन्याय जाला तेन्ना तेन्ना गोंयकार पेटून उठला. आज पळय म्हारगाय जाली गोंयकार उठना. बाकीचे इतले डिमॉनिटायझेशन 2000 रुपया नोट हाडले काडले किती जालें लोकांक कांय खबर ना. ब्लॅक काळे मनी पयशे हाडटले म्हणटा ते कांयच जालें ना, पूण लोक ताचेर उठनात. लोकां कडेन आतां खूब आहा ते लोक आतां परते त्रास काडटले बँकेर रावन. अनएम्प्लॉयमेंट वाडला. अशे एक न्ही 100 इश्यू आसात. रेशन पिड्यार मेळटा, एज्युकेशना भितर त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपां त्रास जाता. ह्या विशयाचेर गोंयकारान उठपा जाय ज्या प्रमाणे गोंयकार उठना. म्हाका दिसता हे बाकीचे इश्यू जे आसा पळय त्या बाबतींत गोंयची जी शांत आनी ही म्हण आसा पळय ती कित्या खातीर की वी आर टॉलरंट. आमी सगळ्या धर्माक सगळ्या समाजाक आस्पाव करून घेवपी आनी बरोबर वचपी एक आमची इमेज संपूर्ण देशा भितर आनी जगा भितर आसा पळय तेका खंय तरी छेद वता असो म्हाका दिसता आनी ताजें म्हाका दुख्ख जाता. सो त्या बाबतींत गोंयकारांनी एक मातशें सारासार विचार करपा जाय की आपूण कितें करता आनी हें पावल आपल्याक खंय घेवन वतलें. आपल्या बरोबर गोंयकाराचें आनीक गोंयचें नांव संपूर्ण दुनिये भितर पिड्यार करतले काय कितें हाजी एक चिंता गोंयकारांनी करपा जाय. आनी खंयच्याय चळवळी फाटल्यान एखादी विघातक शक्ती आसा काय ना हाजो विचार करून तांणी मुखार पावल घालपाक जाय. सुदेश, बिफोर आय गो टू दोतोर फॉर फायनल कमेंट, सुदेश आज गोंयभरच्या शिवप्रेमीक तूं कितें संदेश दिवपाक सोदता? हांव इतल्याच खातीर विचारता कारण वातावरण गरम आसा. गोंयभरचे शिवप्रेमी हय म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक आपआपले जे कितें भावना आहा ती भायर काडपाची एक खंय तरी सहमती आहा. तेका लागून सगळ्या लोकांनी मे इट बी एनी वॉक्स ऑफ लायफ पीपल तेंच्या लोकांनी बाबा आपलें जें कितें करता तेका एक फ्रिडम दिवचो, तेंचे वाटेक येवचें न्हू. आनी जे राजकारणी आहा राजकारणीन खंयच्याय विशयाचेर बेश्टो हात घालचो न्हू. राजकारण करचें न्ही ना कित्याक व्हेरी क्लियर. महाराज इज नॉट अ पर्सन टू डू राजकारण. ओके. फ्रॉम डे वन माय स्टॅन्ड इज दॅट. ओके दोतोर, फायनल गोंयकाराक तुमी आयचे घडयेक कितें सांगतात? कारण परिस्थिती इतली गरम आसा, वेगवेगळी मुद्द्या लागून आसा. अशें प्रशांत बाबान म्हळें यू कॅनॉट लिंक ऑल दीज इन्सिडंट्स, बट आमकां एक गजाल लिंक कॉमन दिसता इज द सिच्युएशन लुक्स व्हेरी कंबस्टिबल. प्रमोद, हांव खरें म्हळ्यार सारको थकलो आनी विटलो ऑलरेडी. गोंयकारांक कितें एडवायस दिवपाचो पळय कित्याक आय हॅव कम टू द मेडिकल डायग्नोसीस की गोंयकार बेड्डे, दे आर डेफ. सो देर इज नो सेन्स इन ट्रायंग टू स्पीक टू देम, ऑर इवन इफ दे कॅन हियर they will do exactly what they want. So my conclusion is very simple. The whole of Goa is going, you are already seeing the decimation and the death of Goa. So to talk about how Goa is going to reinvigorate and come back to life is all rubbish. For the simple reason की 5 वर्सां तुम्ही परत येतात रस्त्यार, चळवळ करता, आंदोलन करता, हें करता तें करता आनी शेवटेक तुम्ही मत घालपाक वता पळय तेन्ना तुम्ही पैसे घेतात आणि मत मारतात. आज समज तुमकां जोझफान चड पैसे दिले, जोझफाक मारतात. फाल्यां मायकलान दिले, मायकलाक मारतात. सो यू आर चुजींग बिटवीन द डेव्हल अँड द डीप ब्लू सी. सो ईच अँड एव्हरी वन ऑफ अस गोअन्स डिझर्व्स द फेट दॅट हॅज फॉलन अपॉन अस बिकॉज वी हॅव chosen this fate. म्हाका दिसता मनशान निराशावादी जावची न्ही, पण दोतोरान तो निराशावाद दिसना खुबशे फॅक्ट सांगल्यात. सो द फॅक्ट जर खरे आसत जाल्यार म्हाका दिसता निमाणी निराशाच येतली. आर वी रेडी टू चेंज दोज फॅक्ट्स? आय थिंक दॅट इज द क्वेश्चन. हांव इतल्याचेर थांबता. सुदेश, दोतोर, प्रशांत बाब, थँक्स अ लॉट फॉर सांगता लास्ट एक कमेंट करपाक सोदता प्रमोद. इन दीस पर्टिक्युलर एरा if Shivaji Maharaj was to contest an election against all these bandits who are at the moment as MLAs, he would have lost because these fellows would have paid Goans 10 times more to vote for them. I think म्हाका sum up करपाक दोतोरान कांय दवरिल्लें ना. Thanks a lot all of you for participating. Pohit Rawat Prudent. Namaskar.